गोंयांत कोट्यांनी रुपयांनी जमीन बळकावप आनी ताची परस्पर विक्री करप घोटाळ्यांतलो मुख्य दुबावीत आरोपी विक्रांत शेट्टी हाची म्हापशे पयलो वर्ग न्यायालयान सशर्त जामिनाचेर सुटका केल्या। तशेंच शेट्टीक 8 दीस गुन्यांव फाट्यान हजेरी लावपाची अट घाल्या अशें विक्रांत शेट्टी हाच्या वकिलान पत्रकारांक सांगले। मजगतीं ह्या कामांत विक्रांत शेट्टीक मूळ कागदपत्रां मेळोवन दिवपी पुराबी लेख खात्याचो कर्मचारी दिनेश नायकाक एसआयटीन अटक केल्या। न्यायालयान ताका 4 दीस पुलीस बंदखणीत दवरपाचो आदेश दिला। गोंयांत कचेऱ्यो आशिल्ल्या सगळ्या केंद्रीय खात्यांनी गोंयच्या तरणाट्यां खातीर नोकऱ्यो राखीव दवरच्यो। मोपा विमानतळ, गोवा शिपयार्ड तशेंच टपाल कचेरींतल्या नोकऱ्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य दिवचें, नाजाल्यार फुडारान ताचे वायट परिणाम भोगचे पडूये अशी शिटकावणी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हाणें शुक्रारा दिली। कांय वर्सां फाटीं टपाल खात्यान गोंयांतल्या तरणाट्यांची कंत्राटी पद्दतीचेर भरती केल्ली। कांय वर्सां उपरांत तांकां नोकऱ्यांनी कायम करपाची हमी दिल्ली, पूण कायम भरती वेळार हेर राज्यांतल्या तरणाट्यांची निवड केली। हाचे मुखार अशे प्रकार जावचे न्हय, हे प्रकार गोंयच्या तरणाटे खपोवनूय घेवपाचे ना परिस्थितीन ना अशें श्रीपाद नाईक हाणें सांगलें। सरकारान PSI पोस्टाचेर जे भरती केल्या तातूंत सरकाराचे फ्रॉड आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगत हाणें केला। हो सगळो सरकाराचो गोंयच्या लोकांक पिशान काडपाचो खेळ चल्ला अशी टिकाय ताणें केली। तशीच ही भरती स्थगीत करची अशी मागणी भगतान केला। गुजरात दंग्यांचेर ज्या लोकांनी नरेंद्र मोदीचेर आरोप केल्यात ताणें कॉशियन्स आसल्यार प्रधानमंत्र्याची माफी मागूंक जाय अशें गृहमंत्री अमित शाह हाणें सांगलें। नरेंद्र मोदी हांकां गुजरात दंग्याच्या केशींत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान गुन्यांवांतल्यान निर्दोश सुटका केल्या। कांय राजकीय पक्ष, मिडिया आनी बिगर सरकारी संघटनेच्या अपप्रचाराक लागून गुजरात दंग्याचो फटींचो मनोरो व्हड जाल्लो असो आरोपूय अमित शाहान सांगलो। शिवसेनेचे बंडखोर फुडारी एकनाथ शिंदे हांच्या पुण्यातल्या सदाशिव पेठ हांगाच्या कार्यालयान शिवसैनिकांनी आंदोलन करून एकनाथ शिंदे हांचे फोटोक काळे फासले। एकनाथ शिंदे हे शिवसेना वैजकी मदत समितीचे अध्यक्ष आसात। पुण्यातल्या सदाशिव पेठेत एकनाथ शिंदेचे वैजकी मदत कक्षाचे कार्यालय आसा। ह्या कार्यालयात आयज कांय वेळ पयलीं शिवसैनिकांनी वडावडान घोषणा दिवन एकनाथ शिंदे आनी तांच्या हेर समर्थक आमदारांच्या फोटवाक काळे फासले।
राज्यांत एकनाथ शिंदे आणि शिवसेने आड बंड केल्या उपरांत पुराय महाराष्ट्र राज्यांत शिवसेना आक्रमक जाल्ली पळोवपाक मेळटा। तिडकिल्ल्या शिवसैनिक बंडखोर आमदारांची कार्यालयां फोडीत आसात। हेच फाटभुंयेर पुण्यांतलो शिवसेनेचो आमदार तानाजी सावंत हांच्या कार्यालयाची शिवसैनिकांनी तोडफोड केली। बंडखोर आमदारां विरोधाची ही फकत सुरवात असून हे फुडें अशाच प्रकारची शिवसैनिकांची तिडक पुराय महाराष्ट्रांत बंडखोर आमदारांक पळोवंक मेळटली अशी शिटकावणी तिडकिल्ल्या शिवसैनिकांनी दिल्या। हे घडणुके उपरांत तानाजी सावंत हांचे कात्रजचे मुखेल कार्यालय आनी घरा भायर लेगीत पुलिसांचो बंदोबस्त वाडयलो। एकनाथ शिंदे हांच्या वांगडा शिवसेनेच्या 45 आमदारांनी केल्ल्या बंडाक लागून महाराष्ट्रांतल्या महाविकास आघाडी वयले संकश्ट आनीकूय वाडला। मात महाविकास आघाडी सरकार आपले बहुमत सिद्ध करतले असो शिवसेना फुडाऱ्यांचो दावो सुरूच आसा। हेच मजगती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांक संबोधित करीत बंडखोर गट आणि भाजपा विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्या। टॅक्सीक मीटर लावून न्हयकार दिवन आनी कायद्याकडेन दुर्लक्ष करून टॅक्सीवाले स्वता ओला आनी अबर टॅक्सींक गोंयांत येवकार दिवंक लागल्यात अशी टिका येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्होन केल्या। टॅक्सीवाले पर्यटकांक मीटर नाका म्हूण सांगतात अशें येरादारी मंत्री सांगता। येरादारी खात्याक पद्दतशीरपणान मीटर लावून नाशिल्ल्या टॅक्सीवाल्या आड कारवाय करपाचो कडक आदेश दिला अशी माहिती मोविन गुदिन्होन दिल्या। अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन पुराय देशांत अग्निपथ येवजणे आड चलिल्ल्या आंदोलनाक शुक्रारा आंदोलन करून आपलोय तेंको उक्तायलो। तशेंच ही येवजण युवा आड आशिल्ल्यान सरकारान ती बेगोबेग फाटीं घेवची अशी मागणी आयटेकान केला। खणीच्या पिठांतले उदक काडपाचें काम सुरू आसा। ह्या कामाची तपासणी खण खातें तशेंच जलस्रोत खातें करता। ते खातीर थळाव्या लोकांनी चिंता करपाची गरज ना अशें जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें म्हणलां।
मडगांव पालिका मंडळान 2 खाजगी एजन्सीक सुमार 8 कोटी रुपयांचो स्कॅम केला असो आरोप शेडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला. नगरपालिकेन आपणायल्ले डोर टू डोर कोयर एकठांय करपाच्या कामांत आनी दिल्ल्या पैशांत 8.5 कोटी रुपयाचो भ्रष्टाचार केला असो आरोप सावियो कुतिनोन केला. विजिलन्स खात्यान परत एक फावट हे भानगडीची कारवाय करची अशी मागणी सावियोन केला. जळारांक लागून पातळपी दुयेंसांचेर नियंत्रण दवरप तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बांयो नितळ करप, बांदकाम सुवातीचेर काम करपी कामगारांनी नितळसाण कशी पाळची हे विशींची खासा बसका जाली. दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्याच्या अध्यक्षताये खाला ही बसका जाली. ह्या वेळार गोवा कॅन संस्थेच्या वांगडी हाजीर आशिल्ले. पयलो पावस पडून पुराय राजधानी उदकान तुंबल्या उपरांत आतां खंय तरी पणजे महानगरपालिका निधेंतल्यान जागी जाल्या. पणजेचो महापौर रोहित मनसराद हाणें शुक्रारा पणजे शाराची पळोवणी केली. भरतीक लागून आनी पणजे शारांतले चॉकअप पॉयंट्स क्लियर नाशिल्ल्यान हें उदक भरलां अशें मनसराद सांगता. बेरेस्तारा गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पुराय पणजे शारांत उदक भरिल्लें आनी पणजेच्या दुकानांनी तशेंच रस्ते उदका पोंदा लिपिल्ले. कोरोनाचे संकट गोंयचेर दिसान दीस पातळत आसा. कोविड केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. फाटल्या 24 वरांत 149 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार एक्टिव्ह केशींचो एकूण आंकडो 926चेर पावला. बरे जावप्यांचें प्रमाण सध्या 98.8% आसा. फाटल्या 24 वरांत 128 कोरोना दुयेंती बरे जाले. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2,47,820 इतलो जाला. सुमार 1,92,697 दुयेंती घरांत आयसोलेशनांत आसात. आयज 1,195 लोकांची कोविड सॅम्पलां तपासली. तातूंतले 149 कोरोना बाधित सांपडले. आतां मेरेन सुमार 3,833 लोकांनी आपलो जीव ह्या दुयेंसाक लागून वगडायलो. मडगांवचो स्टेशन रोड पावसाच्या उदका पोंदा गेल्ल्यान थळावे लोक बेजारल्यात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हो प्रश्न आसा तसोच आसा. हो प्रश्न सुटावो करपाक महापालिकेक लेगीत यश आयिल्लें ना. आमकां जाल्यार आतां ह्या परिस्थितीची संवयूच जाला अशें मत थळावो दुकानदार सतीश नारुलकार हांणी व्यक्त केलां. इतले मजगतीं ह्या वाठारांतल्यान यो वच करपी लोकांनी सरकाराक ही समस्या सुटावी करपाक जावंक नाशिल्ल्यान तिडक उक्तायला.
आख्ख्या गोंयांत लोकांनी शुक्रारा सांजाव मनयलो जाल्यार पणजेंतल्या ताळगांव दुर्गावाडी एके बांयत पाडूक पडपाची घडणूक घडली. थळाव्या लोकांनी ताका वाटोवपाचो खूब यत्न केलो पूण तांकां यश आयलें ना. उपरांत उजो पालोवपी दळा कापून त्या पाडकाची सुटका केली. पळयात सांजावाच्या दिसा पाडकान बांयत घालून घेतलेलो हो प्रसंग. तियात्र अकादेमी गोंयचो उपाध्यक्ष मारियो मेनेझीस संवसाराक अंतरलो. गोंयच्या तियात्र रंगभुमीर तो ट्रॅजेडी किंग ऑफ कोंकणी म्हूण फामाद आशिल्लो. महाराष्ट्रांतल्या चिपळूण शारांत प्रयोगा खातीर गेल्ले कडेन ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तशेंच तांची भलायकी इबाडिल्ली देखून ताका मरण आयलें. डोंगरी नावेली सांजाव मनोवपाक गेल्ल्या एका तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. ही घडणूक शुक्रारा सांज वेळार 4 वरांचेर घडली. सांजाव मनोवपा वेळार आशिश रॉड्रिग्स रावपी डोंगरे नावेली ह्या तरणाट्यान बांयत उडी मारली. तो थंयच बुडलो आनी ताका मरण आयलें. डोंगरे नावेली रावपी कांय तरणाटे सांजाव मनोवपाक गेल्ले अशें कळटा. पाऊस पडले अजून म्हयनो लेगीत जावना आनी झाडां मोडपाच्यो घडणुको घडपाक सुरवात जाल्या. शुक्रारा सकाळीं म्हापशा वाठारांत वळखीच्या दुकानाचेर व्हडली आंब्याची खानी मोडून पडली. म्हापशा नगरपालिकेन पावसा पयलींची कामां करूंक नाशिल्ल्यान आतां अश्यो घडणुको घडपाक लागल्यात. झाडाची खानी पडिल्ल्या कारणान 2 दुकानांचे पत्रे फुटून कांय प्रमाणांत लुकसाण जालें. तशेंच कांय वेळ येरादारी आडकून उरली. देखून उजो पालोवपी घडणूक थळार पावून तांच्यांनी रस्त्यार पडिल्लें झाड कापून येरादारी बेगीन सुरळीत केली. सेंट फ्रांसिस झेवियर्स हायर सेकंडरी स्कूल शिवोले हांच्यांनी NSS युनिटाच्या अंतर्गत सांजावा निमतान गोंयचे गिरेस्त दायज सांबाळपाक माथ्याक घालपाचे कपेल तयार करपाची सर्त आयोजीत केल्ली. हातूंत 11वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतिल्लो. शाळेचे NSS कोऑर्डिनेटर तोमा तुर्को डी सिल्वा हाणें सर्तीचें आयोजन केल्लें. परीक्षक म्हूण शाळेची ज्येश्ठ शिक्षिका जीन डिमेलो, मल द सांतोस आनी काश्मीरी पावसकर हांचे सहकार्य लाभले.
गेल्या सप्टेंबराक नगरगांव सत्तरी ज्ञानेश्वर च्यारीचे घर हुंवारान व्हांवून गेल्ले। 1 वर्स जायत आयले तरी आयज मेरेन सरकाराचो वा आमदाराचो आदार तांकां मेळना अशें ज्ञानेश्वर च्यारीच्या घरकान्नीन सांगले। मंत्री विश्वजीत राणेक लेगीत कळीत केल्ले पूण ताचोय आदार मेळना अशें घरकान्नीचें म्हणणें। ह्या ज्ञानेश्वर च्यारीक एक घर बांदून दिवचें अशी मागणी थळावो नागरीक नंदकुमार गोकळेकारान केला। दिसावड्याच्या कामाक वचून आपलो घराबो सांबाळटा आनी धाकटी चुट्टांची खोप बांदून तो दीस काडटा। ही खोप लेगीत धडना अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें। सरकारान तांकां आदार करचो आनी घराची सोय करून दिवची अशी विनवणी थळाव्या नागरिकांनी केल्या। INS हंसा हांगा सागर डिफेन्स इंजिनियरिंगाच्या पर्सनल एअर मोबिलिटी व्हेइकल म्हणल्यार वैयक्तीक हवाई वाहनाचे ऑस्ट्रेलियन प्रतिनिधी मंडळा मुखार प्रदर्शन जालें। हे हवाई वाहन वैयक्तीक आनी स्टोरांचे आंतरजहाज हस्तांतरण करपाक वापरूं येता। तशेंच ह्या वाहनांत स्वायत्त क्षमतांचो आस्पाव आशिल्ल्याचेंय कळटा। श्री विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त आता चलत पंढरपुराक वचपाक भायर सरपाक लागल्यात। विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत माशेलच्या श्री देवकी कृष्ण वारकरी मंडळाच्या वारकऱ्यांनी शुक्रारच्यान पायी वारीक सुरवात केल्या। पावसाची पर्वा करिनासतना ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरल्या। शुक्रारा सकाळी 11 वरांचेर हे वारकरी दिवचले पावले। 13 दीस हे वारकरी चलत प्रवास करतले।